सेलिब्रेशनची चीफ गेस्ट पाविल्ली आसा आनी तुमच्या सगळ्यांच्या ओळखीची तिची स्पेशल ओळख करून दिवपाची कांयच गरज ना. तुमच्या पैकीच ती तुमची हांगासरली मोठ्यान ताळयो जावनी नेहा कामत हांच्या खातीर वेलकम. आणि खरंच ती ओदोळ पासून आयल्या, आमचो गेम शो पळयताली ती, स्टॉल्सूय सगळे विजीट केला आणि आय एम शुअर की टेस्टूय करून पळयले. सो आज सगळी जी बायलां आसा आनी तुमी स्वताच एक इन्स्पिरेशन सगळ्यां खातीर. सो 2 उतरां तेंच्या खातीर. गुड इवनिंग. हांवें हो प्रोग्राम आनी एकदां पळयल्लो, आमच्या मालबाटान केल्लो, तेन्ना म्हाका खूब आवडिल्लो तो. आनी आजूय तुमी इतले लोक आयले. एक्चुली हांवें आनी इल्ले एक्सपेक्ट केल्ले, पूण तुमी कितें आनी शॉर्ट नोटीस, आतां मॅमान म्हाका कालूच सांगलें, सो शॉर्ट नोटिसार तुमी तरी आयली, थँक्यू व्हेरी मच. आनी न्हय तुमकां सामकें एप्रिशिएट करपाचें. तुमकां आज सकाळीं सांगिल्लें, हांवें ग्रुपार घाल्लें, तुमकां काम धंदो तुमचें आसतना इनस्पायट ऑफ दॅट तुमी सगळें रांदून हाडलें. थँक्यू व्हेरी मच. एकली कोणें पेर्रा धाडिल्लें पळय, पेर्रा धाडिल्लें आसा तुमी मालबाटची. हें पळय, तिणें यू वोंट बिलीव, तिका हांवें आज दनपारां न्हय जेवता आसतना सांगलें, जेवता आसतना ती बाजारान गेली, तिणें सामान हाडलें, केलें आनी आयली ती आतां. सो सामकें खरेंच एप्रिशिएट करपाचें. आमच्यो आतां बायलेंचो पयलीं प्रुडंट मिडियाक सामको एप्रिशिएट करपाचें. तांच्यांनी आतां बेळगांव आमी आतां लग्न आसा, फंक्शन, आतां म्हज्या भयणीचें लग्न आसा, आमी कितें आसा, कितेंय फंक्शन आसली वता पयलीं गाडी घेवन बेळगांव. सो आतां हे बेळगांवची ताणें इतलें व्हडलें एग्जिबिशन हाडलें. सो थँक्यू व्हेरी मच. गुड, व्हेरी गूड इनिशिएटीव. हांव फक्त मागता लोकांक की लोकांनी येवंक जाय आनी एग्जिबिशन पळोवंक जाय मातशें, कित्याक तांकां आमकां सगळें आतां कला मंदीर, आमी कितेंय फंक्शन असलें जाल्यार सद्दां कला मंदिरांतली साडयो बेळगांवच्यान घेता. सो म्हाका बरें दिसलें कला मंदीर हांगा एग्जिबिशन घाला म्हणून. अशेंच तुमी फुडल्याय वर्सा करपाचें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. रिक्वेस्ट करता लक्षराज शेटी जे हेड ऑफ मार्केटिंग आसा, तांच्यांनी आमचे आजचे चीफ गेस्ट हांकां एक मोमेंटो दिवचो प्रुडंटच्या वतीन. थँक्यू. रिक्वेस्ट करता आमचे आयचे दोन्ही जजीस, तांच्यांनी हांगासर मुखार येवचे. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या दोन्ही जजीसां खातीर. मोस्ट डिफिकल्ट टास्क तेंचो आसता. म्हाका दिसता जेवण करप सुद्दां इजी, पण जेवण टेस्ट करून तें कशें जालां सांगप आनी जज करप मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सो रिक्वेस्ट करता रिचा, एक 2-3 टिप्स तांकां दी तुजे कडल्यान तूं. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी इतल्यो बऱ्यो रेसिपीज केल्या. हांव डायटिशियन, सो ज्यो रेसिपीज हांवें सिलेक्ट केल्या त्यो विथ द व्यू ऑफ न्यूट्रिशन आनी हेल्थ आनी कोण कशें ते खावूं शकता त्या प्रमाणे जज केल्या. आणि खरेंच खूपच बरें केलां तुमी. थँक्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव प्रुडंट मिडियाक आनी सारिकाक थँक्यू म्हणटा म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल. आमी रेस्टॉरंटान आमचे खूब स्वीट डिशीज आसता आनी जेवणा नंतर स्वीट डीश खावप एक सारकें, म्हणजे ते खाल्लें की जेवण कंप्लीट जालें अशें जाता. आज आमी पयले खूब डिशीज आशिल्ले हांगा, इतक्यो थोडे आयटम्स बरे आसा की म्हाका दिसता की आमच्या रेस्टॉरंटाक इंट्रोड्यूस करचे म्हणून. आणि इतके डिफिकल्ट आशिल्लें जजींग, तरी पूण आमी एक 2-3 क्रायटेरिया दवरले. एक प्रेजेंटेशन कशें आसा तें, दुसरी टेस्ट आनी इनोवेशन्स, कितें न्यू कितें आयटम आसा ते धरून आमी सगळें आतां जजींग केलां आणि एक फायनल रिजल्ट डिक्लेअर केला. आतां जेंका कोणाक प्रायज मेळना तेणी नेक्स्ट टायम परत ट्राय करचें आनी कोण जिखतले आतां तांकां म्हाजें अभिनंदन. थँक्यू. म्हाका दिसता तुमीच अनावन्स केल्ले बरे प्रायजीस, रिजल्ट्स तुमीच अनावन्स करा. आनी तांकां कितेंचेर तुमी बेस हें केला तें मातशें सांगा तांकां, कित्याक खूब जाणां अशें दिसता की आरे आमचे डीश खूब बरें जाल्ले, आमकां कित्याक प्रायज मेळूंक ना. सो क्रायटेरिया तुमची कशी आशिल्ली आनी कित्याक प्रायज कोणाक मेळूंक ना जाल्यार कित्याक मेळूंक ना तें मातशें सांगचें. बेजिकली आतां हांवें सांगिल्लें तशें आमी 3 क्रायटेरिया दवरिल्ल्यो. एक प्रेजेंटेशन, टेस्ट आनी इनोवेशन. प्रेजेंटेशन म्हणजे कितें, पयलीं आमी खंयचो आयटम एक्चुअली खावचे पयलीं आमी दोळ्यांनी खातात तो दिसपाक बरो दिसपा जाय पयलीं. म्हणजे दुसरी पळोवपाक बरो आसलो पूण टेस्ट बरी ना जाल्यारय फेल जाता. तर टेस्ट बरी आसपा जाय, म्हणजे खातकीर ते तोंडाक बरो स्वाद येवपा जाय. स्वीट डीश म्हळ्यार चडूय स्वीट डीश स्वीट आसपा जायना तो, म्हणजे ते तरेन तुमी तयार करपा जाय, म्हणजे स्वीटनेस जाय तितकोच जावपा जाय. आणि इनोवेशन म्हणजे कितें तरी न्यू, ते ट्रेडिशनल आयटम्स दिवचे पेक्षा कितें तरी न्यू आयटम दिवपाचे, ते खातीर एक आमी केला. आणि प्लस आनी एक कन्सिडर केलें तो न्युट्रिशियस वॅल्यू,
म्हणजे न्यूट्रिशियस वेल्यू कित्याक आमकां आतां इतके आमी जंक फूड खाता हे खाता त्या खातीर कितें तरी हेल्दी डायट जाय तेवूय एक कन्सिडर केला हे धरून आमी सगळे आतां एक फायनल केला. आमचे जे 3 कॉन्सलेशन प्रायज विनर्स आसा तांकां प्रायज दिवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमच्या आयची चीफ गेस्ट नेहा कामत हांच्यांनी आमचे आयचे दोनूय जजीस हांकां एक ल्हानशे मोमेंटो दिवचो. Thank you both the judges. Thanks a lot. Thank you ma'am. Okay, so आमचे आयचे 6th, 5th आणि 4th. ओके रिक्वेस्ट करता आमच्या आयची चीफ गेस्ट तांच्यांनी तांकां कॉन्सलेशन प्रायजीस दिवचे. हे स्पेशल प्रायजीस आज मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हांच्यांनी हांगासर जस्ट स्पॉन्सर केल्ले आसा. आमचे एक्चुली फर्स्ट 3 प्रायजीस आशिल्ले कॅश पण हे स्पेशल प्रायजीस एड ऑन जाल्ले आसा तुमचे सगळ्यो इतल्यो एंट्रीज पळोवन. सो रिक्वेस्ट करता नेहा मॅम कडेन तेंच्यांनी हे प्रायजीस तांकां दिवचे. ओके ताचो 3rd प्रायज वता शीतल ठाकरे हांकां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. रिक्वेस्ट करता एकनाथ शिरोडकर हांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो. लिना सिरसाट हांकां वता 2nd प्रायज कुकिंग कॉम्पिटिशनचो. रिक्वेस्ट करता पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक हांच्यांनी तांकां हो प्रायज दिवचो. आणि फर्स्ट प्रायज वता सविता शिरोडकर हांकां. रिक्वेस्ट करता संदीप देसाय जे कोकण 7चे एडिटर आसा तांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो.